गुजरात इलेक्शनाक खूप बरें वातावरण आसा. गुजरात इलेक्शनाक म्हाका दिसता मॅक्झिमम आतापर्यंतचे सगळे रिकॉर्ड तोडून भारतीय जनता पार्टी थंयसर मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स भारतीय जनता पार्टीक मेळटले. परत एकदा म्हणजे पूर्ण बहुमताचें सरकार भारतीय जनता पार्टीच्या 27 वर्सांच्या उपरांतूय बी भारतीय जनता पार्टीचं सरकार गुजरातांत येता. ओके, सो ही डबल इंजिनची पावर आसा. सर तुम्ही दिल्ली नाशिल्ले आणि एमसीडीच्या इलेक्शनाच्या प्रचाराक हांव गेल्लो. दिल्ली एमसीडीच्या इलेक्शनाकूय वातावरण खूप बरें आसा. दिल्ली एमसीडी थर्ड टायम भारतीय जनता पार्टी जी आसा पळय, फोर्थ टायम भारतीय जनता पार्टी एमसीडीचे इलेक्शन दिल्लींतले जिखता. सर दिल्लीचे नेते येवन गोंयांत जेन्ना मोठमोठे घोशणा केल्या ते दिल्ली पळयल्या उपरांत तुका कळटलें तुका एक धाडपाक जाय. थंयसर गटारां आनी जी हळशीक आसा पळय न्हय दिल्लीन पळयलें जाल्यार कोण म्हणचो ना. इट इज अ म्युनिसिपल इलेक्शन. पिवपाचें उदक ना, गटर ना, रस्तो ना, लायट फुकट सांगता ती लायट ना आनी कांयच ना म्हटल्यार जाता. एकदां जर वचून पळयत थंय येता तांकां एकदां विचार आनी हांगातले तेंचे ते आप लिडर आहा पळय न्ही ताका सांग हांगा ते वेगवेगळ्या विशय फ्री इलेक्ट्रिसिटी म्हाका थंय तेंच्यांनी सांगलें की थंय वयल्यान लोकांक पश्चाताप लोक सांगता आमी पयशे दिवन आमकां इलेक्ट्रिसिटी मेळना.